एके वटेन गोंयचे कांय वाठार स्वच्छताये खातीर पुरस्कृत केल्ले वतात, थंय दुसरे वटेन कांय वाठारांनी प्लास्टीक वाडिल्ल्यान जनावरांची भलायकी इबाडपाक लागिल्ली दिसली. गोशाळा नानूस वाळपय सत्तरी हांगासर आयज एका गायचे ऑपरेशन जालें आनी तिच्या पोटांतल्यान जवळ 25 किलो 800 ग्रामाची प्लास्टीक जी आसा ती भायर काडलेली आसा. हे जे ऑपरेशन आसा ते वाळपयचो वेटनरी डॉक्टर सिद्धेश पेडणेकर आणि ताची टीम, तसोच गोशाळेचो गोरवांचो डॉक्टर रघुनाथ धुरी हांच्यांनी सगळे गोशाळेची टीम सगळ्यांनी मेळून हे ऑपरेशन कंडक्ट केलें आणि जवळ जे आयचे ऑपरेशन जाले ते गायच्या पोटांतल्यान 25 किलो 800 ग्रामाची जी प्लास्टीक आसा ती तेंच्यांनी भायर काडलेली आसा आणि सध्याचो जी गाय आसा तेचो जीव वाचयलो आसा. जवळ 15 ते 20 दीस पयलीं अशीच एक केस आसली. गोशाळेन एक ऑपरेशन जाल्लें एका गायचें आणि तिच्या पोटांतल्यान 15 ते 16 किलो प्लास्टीक भायर काडलेली आणि एका म्हयन्या भितून ही दुसरी केस आसा ज्या गायच्या पोटांतल्यान 25 किलो 800 ग्राम जे प्लास्टीक आसा ती भायर काडलेली आसा आणि गायचो जीव वाचयल्लो आसा. मोस्टली जी ही गोरवां आसा ती वाळपय मार्केटांतल्यान रेस्क्यू केल्ली गोरवां असतात. वाळपय मार्केटांत कितें जाता की जे लोकांची वेस्ट असता ती वेस्ट लोक कितें करता, प्लास्टीक पोतयेन घट्ट गाड बांधता आणि भायर उडयता. जेन्ना गोरवां ती वेस्ट खावपाक वयतात, ते जेवणाक वासान खावपाक वयता तेन्ना तेंकां पोती फोडपाक आणि ऑप्शन नासता, जेणे करून ती पोतये सकट ते जेवण जे आसा ते गिळटात. एका म्हयन्या भितून ही 2 ऑपरेशनां जाल्ली आसा गोशाळा वाळपय हांगासर. प्लास्टिकेचो योग्य त्या तरेन विलेवाट लावचो म्हणून सरकार जायती पावलां उखलीत आसा. पण आमकां जेन्ना हे अशें गायचे ऑपरेशन जाता आणि गायच्या पोटांतल्यान जवळ 25 किलो 16 किलो अशें जेन्ना प्लास्टीक भायर काडटा तेन्ना आमकां दिसून येता की खरोखरच गव्हर्नमेंट इतले इनिशिएटीव घेवनय लोक जे प्लास्टीक आसा ते प्लास्टीक सगळे लोक भायर उडयतात आणि ही जी गोरवां आसात ती गोरवां ही प्लास्टीक खातात आणि हे गोरवांक सफर जावचे पडटात. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.